ह्या गांवांक ह्या मायनीचो कसलोच फायदो ना। सबंद गांव जो आसा हो वोटिंगेक बॉयकॉट करतलो आनी तितून आमी शिरगांवां, पिळगांवां, बोड्ड्या, मया ह्या गांवांक सुद्दां सांगतले की कोणीच वोटिंग करचें न्हू म्हणून। जाल्यार आतां बोमा जसो इशू जाला तसो आमचो जावंक शकता। छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या डिचोली तालुक्यातील एक निसर्गसंपन्न गाव म्हणजेच मुळगाव। अवघी 272 कुटुंबे या गावात गुण्यागोविंदाने नांदतात। गावात मध्यवर्ती असलेले श्री केळबाई देवीचे जागृत देवस्थान आणि लागूनच असलेली शाळा गावची शोभा अजूनच वाढवतात। गोव्याच्या भाषेत सांगायचं झालं तर अशा शोभित सुंदर गावाला न जाणो कुणाची काळी नजर लागली। 2012 मध्ये बंद पडलेला खाण व्यवसाय सुरू करण्याच्या हेतूने सरकारने परवानगी दिलेल्या खाण लीजमध्ये हा संपूर्ण गावच निकालात काढलाय। त्यामुळे ह्या गावच्या अस्तित्वाचा प्रश्न समोर उभा ठाकला आहे। इथल्या स्थानिक प्रतिनिधींनी गावकऱ्यांना आश्वासन दिले आहे की गावातल्या कुठल्याच घराला धक्का लागू देणार नाही। आमच्या मुळगांवांनी तोच विषय आसा जी आमची देवळां आनी थोडी घरां लिजाच्या अंडर येयल्ली आसा। हो विशय हांवें लास्ट टायम असेंब्लीक 0 आवर्साक रेज केल्लो आसा आनी थंय सीएमान म्हाका इन द असेंब्ली फ्लोराचेर एश्युरन्स केल्ले की लोकांची घरां आनी देवळां भायर काडून दितले म्हणून। आनी आमकां ती काडलेली जाय कित्याक लोकांच्या घरांक आनी देवळांक आमकां एफेक्ट जाल्ले नाका। आमकां मायनींग नाका अशें म्हणना, पण डेफिनेटली नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आमच्या लोकांचे घरांचेर किंवा देवळांचेर। सो ताचेर हांव ठाम आसा आनी हांव लोकां बरोबर आसतलो त्या। पण हे आश्वासन पूर्ण होण्याची शक्यता आहे का? रात्रंदिवस बेघर होण्याची टांगती तलवार डोक्यावर घेऊन जगणारे हे गावकरी आणि हा गाव काय म्हणतंय ते तुम्हीच ऐका। जो EAI रिपोर्ट येयलो मायनीचो आनी आमच्या पंचायतीन हाडून दवरलो, कोणाकूच तेजे कांय खबर ना। जेन्ना पब्लीक हियरींग आसा तेन्ना आमी जेन्ना हियरींग आसा म्हणून जेन्ना पळोवपाक गेले तेन्ना आमकां भितर त्या EAI रिपोर्टान खुबशें कितें मेळ्ळें। आमचे जे त्या रिपोर्टान आसा तो तसो पळोवंक वयत जाल्यार 478 हेक्टर जो जागो आसा हो मायनींग लिजाक वयता, तितूनसून 164 हेक्टर म्हणजे 164 हेक्टर हो मुळगांवचो जागो मायनिंगेक वयता। आमी शेतांक लागून म्हणजे 2011 जेन्ना मायन कोसळ्ळी तेन्ना आमी ही नागरिक कृती समिती स्थापन केली आनी ह्या समितीक आमी खूब मिटिंगो घेतल्यो तेंच्या कडेन किंवा गांवाचे प्रश्न आसा रिगार्डींग शेतां ते आमी प्रत्येक फावटी मांडले, पण मायनीन तेजेर प्रत्येक वेळार दुर्लक्ष केलें। हांवें थोडीशी मायनींग लिजा खातीर इल्लीशी रिसर्च बारीकशी केल्ली ताचे अंडर की एज पर द IBM सर्क्युलर नंबर 2/2010 डेटेड 6 एप्रिल 2010 TC नंबर 15/1941 एज मायनींग लीज। 2011 जेन्ना मायन कोलॅप्स जाल्ली तेन्ना हॉटस्पॉट आनी 2011 पयलीं जेन्ना डेम्पो आसलो तेन्ना तेज्या पयलीं 2 फावटी कोलॅप्स जाल्ली आनी ती बी मुळगांवांनीच कोलॅप्स जाल्ली। तेन्नाच्यान आयज मेरेन जे आमचे गांवचें लुकसाण जालां तें आजून मेरेन भरून येवंक ना। देखून आतां सुद्दां आमी अशें आयकलें आहा की आमची जीं घरां आहा गांवकर वाडा टू मानसबाग टू एप्रोक्सिमेटली 250 घरां आहात। ती घरां आनी देवळां आनी जी तळीं आहा आमची 3 आहात शेतांक पुरवठो करता उदकाचो, ती तेंच्यांनी मायनींग लिजान दाखयल्या म्हणजे फाल्यां आमकां ते एनी टायम हांगासून दावरूंक शकता। तो आमच्या गांवाचो अस्तित्वाचो प्रश्न आहा तेन्ना ह्या गांवांक वाचयतले जाल्यार आमी आतां फुडाकार घेवन हें करचें पडटलें। पूण गव्हर्मेंट जर आयकना जाल्यार आतां बोमा जसो इशू जाला तसो आमचो जावंक शकता। लीज म्हणजे जेन्ना आमची ग्रामसभा जेन्ना जाली तेन्ना ग्रामसभेन जेन्ना इशू येयलो की लिजा बद्दल तेन्ना तो MOA रिपोर्ट जेन्ना हाडून दिलो सरपंचान जेन्ना सांगलें की MOA रिपोर्ट येयला आनी तांकां तेन्ना कांय कळोंक ना। आमी जेन्ना रिफर केलो स्वता तेन्ना कळ्ळें की बाबा लिजान कितें आहा, कितली एरिया कवर जाल्या, लिजान कितें तेंच्यांनी दाखयलां, हे थंयसूनच इशू स्टार्ट जालो। तेच्या नंतर मागीर आमी स्पेशल ग्रामसभा घेवंक लायली, शेजां वांगडा मिटींग जाली, परत आमदारा कडेन मिटींग घेतली आनी थंयसून हे सगळे एक भायर सरल्या। त्या EIA रिपोर्टान गांवकर वाडा ही एकूच गांवकर वाडा शाळा आसा म्हणून तेंच्यांनी दाखयल्ली। आतां पळय तेज्या देगेक सारकें नियर बाय केळबाईचें देवूळ आसा, जे देवळाचो बायलोज 1930 फॉर्म जालो। मायन केन्ना सुरू जाली 1941। देवळां जवळ जवळ आतां हे देवस्थान जें आहा रजिस्टर आसा केळबाई देवस्थान हे रजिस्टर आहा तेच्या अंडर 14 देवळां येता बारीक मोठी
गांवकर वाड्यार तूं मानसबाग ही 230 घरां येता, प्लस 2 प्रायमरी स्कुलां येता, एक पंचायत घर येता, 3 लेक आसा ते लेक येता. इतले भितर येयल्ले आसतना फक्त तेंच्यांनी एक गांवकर वाडा शाळा आसा आनी ती कितलीशींच वर्सां बंद आसा असो EIR रिपोर्टान थंय हें मारलेलो आसा. तर म्हाका हे जेन्ना सर्वे करतकच म्हाका शॉक बसलो की आमची आख्खी जी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसली, आमचे जागे, आमची घरां, आमची शेतां, म्हाका एकूच म्हणपाक जाय की मायनींग लीज म्हणून आमची प्रॉपर्टी जेन्ना घातली गव्हर्मेंटान आमकां कसलेंच इंटिमिनेशन करूंक ना. आमी शेतकार आमच्या शेतानूच घर बांदतले न्हू, दुसऱ्यांच्या वाटेन किंवा दुसऱ्यांच्या जाग्यान आमी घर बांदूंक शकना. आमी तांकां कितें सांगलें की आमकां रेगुलर आमकां उदकाचो जो सोर्स आसा तो तरी क्रिएट करून दिया. सो तेंच्यांनी एक कायल भर सुद्दां भितरली माती काडूंक ना. आनी आमकां ती बोरवेल लावन तेंच्यांनी उदक स्टार्ट केल्लें तेन्ना तेच्या पयलीं केल्लें बोरवेल लावन. आनी मायन जेन्ना बंद पडली तेन्ना बोरवेल तेंच्यांनी काडून व्हेल्यो, पंप काडून व्हेले. आनी कुळागरांक म्हण किंवा शेतांक म्हण आमकां उदकाचो सोर्सूच बंद करून उडयला. हो जो पीठ तुमकां दिसता हो आर्टिफिशली कंपनीन तयार केल्लो आसा. हेका तेकोन 50 मिटर सकयल आमचे कुमदाचो लेक आसा, जेचो 114 फॉर्म 69/1 जवळ जवळ 16,000 स्क्वेअर मिटर एरिया तेची. म्हणजे जो पुर्वजांनी आमचे जे गांवा खातीर जे उदकाची सोर्स जो तयार करून दवरलेली ती आयज नामो निशाण जाल्ली आसा, तेजें अस्तित्व नश्ट जाल्लें आसा. आनी ह्या अस्तित्वा खातीर, गांवच्या अस्तित्वा खातीर, गांवच्या फुडल्या पिडये खातीर आमी आयज हो लढो दिल्लो आहा. ना कांयच एक्सप्लेन बी करूंक ना, कांय ना. जे साडला तेजें डंप केला तेजेर कोणीच एक्सप्लेन करूंक ना की तितून कितें आसा तें. आमी स्वता जेन्ना रिफर केलो तेन्ना आमकां तें म्हायती पडलें की या तितून आनीकूय मुद्दे आहा जे अजून थोड्यांक खबरूच ना कितें आहा तें. इवन आमकां सुद्दां खबर ना. ल्हानपणान जेन्ना हांगा मायन चलताली आमकां खबर सुद्दां नासली की मायन चलतली अशें कळो सुद्दां नासलें गांवांत. जेन्ना 2011 जेन्ना कोसळ्ळे वयरसून पीठ जो कोसळून गांव आमचो डिस्ट्रॉय केल्लो, आमचे लोक सुद्दां अक्षरशः व्हांवन येवपाचे वाचवले देवाच्या हितून, तेन्नाच्यान सगळी वाट लागलेली आहा. जेन्ना आमचे जे तळे आसा थंयच्यान सगळे कोसळून शेतान येयले. सो बंद फ्लो जालो तो. एक वेळ म्हाका दिसता तो श्रीपाद रावत म्हणून तेन्ना तो व्हांवूनय गेल्लो. लकीली देवीची कृपा म्हण तेन्ना तो वाचलो एक झाडाक घट धरून. आनी मनाक एक दुबावूय येता की बाबा हेंच्यांनी जी ही घरां आसा, देवळां आसा जी दाखोवंक ना, कित्याक तर तांकां जेन्ना EC जेन्ना मेळपाची आसतली तेन्ना त्या टायमार ही घरां देवळां बी दाखयली जाल्यार गांव आसा थंय, गांवान लोक रावता हें सिद्ध जातलें आनी तांकां EC मेळची ना. हेज्या खातीर तेंच्यांनी कितें मुद्दम हें धापून दवरलें काय कितें, आनी हितून गव्हर्मेंटाचोय हात आसा काय कितें असो आमकां संशय निर्माण जाला. 3 रुपया, 3.25 रुपया तेंच्यांनी आमकां कॉम्पेन्सेशन दिलें एक 2-3 वर्साचें. मागीर हळूहळू 17-18 म्हणल्यार मायन बंद जाली, सगळें बंद जालें. आमी घरां बांदली जाल्यार हे आमकां नंबर दिवपाक रेडी ना. आमी जेन्ना कलेक्टरान जेन्ना आमी चलन भरलें 10,000चे आनी नंबराक जेन्ना अप्लाय केले जाल्यार आमकां मामलेदार सांगता, कलेक्टर ऑफिस सांगता तुमी मायनींग डिपार्टमेंटाचे NOC घेवन या म्हणून. आमी मायनींग डिपार्टमेंटानूय गेली, बाबा आमकां घर बांदलां ते आमकां तुमी NOC दिया, आमी चलन बीन सगळें भरलां. जाल्यार मायनींग डिपार्टमेंट म्हणटा घराक नंबर दिवपाचें काम आमचें न्हू, ते काम कलेक्टराचे, पंचायत तुमची आसा तुमचे मामलेदारा. जेन्ना आमी परतून जेन्ना मायनींग डिपार्टमेंट म्हणजे कलेक्टरान आयली जाल्यार कलेक्टर म्हणटा दिता अजून तशेंच ती फायल कितलीशीच वर्सां फायल आमची पडलेली आहा थंयसर. हेंच्या फुडें जर आमच्या भुरग्यांक बीन मागीर प्रॉब्लम ना, आमी कशें तरी दीस काडटली, आमची भुरगीं खंय वयतली. म्हणजे मायन नाका कित्याक तर मायनी पासून आमकां काडीचोय फायदो ना. आयज जर पळयत तुमी मुद्दम सर्वे करा, प्रत्येक घरांनी चला, मायनींग पासून ह्या मुळगांवांक कितें मेळ्ळें. जो रेवन्यू जो येता तो डायरेक्टली गव्हर्मेंटा कडेन वयता. म्हाका अजून उगडास आसा 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकारान जेन्ना रॅली केल्ली इलेक्शनाच्या टायमार तेन्ना हांगा मुळगांवान येवन आमकां सांगलेलें की मायनींगचो रेवन्यू येता तितूंतलो 30% जो आसा हो आमी त्या गांवां खातीर मोडटले म्हणून. पण अजून मेरेन तेजेर कांयच जाल्लें ना. सो आयज जर पळयत जेन्ना डेम्पो कडल्यान सेजागोवा कडेन मायन पावली आनी थंयच्यान जेन्ना आतां ती वेदांता कडेन पावता. सो जेन्ना ह्या गॅपान आमच्या गांवांतले जितले वर्कर आसले तांकां भायर काडून उडयले तेंच्यांनी. कोण कॉन्ट्रॅक्ट घेताले तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचे बंद केले. कोण मायनर 1-2 आसतले जेन्ना 20-25 जाल्ले ते आतां. हेच्या भायर ह्या गांवांक ह्या मायनीचो कसलोच फायदो ना. सो आमी
ह्या खातीर ओपोज करता मायनींग की जर ह्या गांवांक ह्या मायनी कडल्यान कांयच फायदो ना आनी चड लुकसाण चड आसा जाल्यार ही मायन आमकां नाका. आमकां गांव सेफ जाल्लो जो आनी कांय नाका. कितें कंपेन्सेशनाची सेकंड पॉयंट. फर्स्ट म्हणटा तो सेफ्टी. तेन्ना आमी आतां गोवोरमेंटा कडेन इतलोच रिक्वेस्ट आहा, मायन जर चालू करच्या पयलीं जी आमची घरां देवळां तळी कितें बफर झोनान हेतून आहात मायनींग लिजान ती भायर काडची आनी मागीर परत आमचे गांवाची मिटींग घेवन आमचे कडेन विचारून आमकां कांय दिसोंक ना. जेन्ना गोवोरमेंटान तांकां मायन चलोवपाक दिली हे कॉन्ट्रॅक्ट दिलो तांकां पयलीं गांवा कडेन तेणी उलोवंक जाय आसलें तेंच्यांनी जे गांवाचे व्ह्यूज घेवंक जाय आसले की आमी हांगा रावता न्हू आमचे कितें डिफिकल्टी आमचे कितें प्रॉब्लेम आहा तर तेंच्यांनी गोवोरमेंटान कांयच करूंक ना. आनी जो कंपनीन तांकां पळय हे दिला जे गांवांत तेंच्यांनी कितें एकूच ही शाळा दाखयल्या ह्या गांवांत आतां एक शाळा आहा ही आनी कांयच ना हांगा बाकी घरां देवळां बिळां ही सगळीं नात हांगा असो तेचो हे केला तेंच्यांनी आनी तो गोवोरमेंटान एक्सेप्ट केलो आनी त्या प्रमाणे ते कॉन्ट्रॅक्ट दिला. ह्या बिचोले मतदारसंघाचे त्या आमदाराक ऑलरेडी आमी सगळीं रेजोल्युशनां दिल्लीं आसा ठराव दिल्ले आसा आमदारा कडेन उलयल्ले आसा पण आमकां आजून मेरेन आउटपूट मेळोंक ना. दुसरो आमचो झेडपी आसा पयलीं नाचलो पयलीं तेणी बोवाळ केलो पण आतां सडनली थंड जालो आवाजूच ना आनी दिश्टी पडना. आयची जी मायन आहा तो फक्त बिझनेस करपाचो आहा. पयलीं मायन जे आहली ती सारकेच मायन ओवर हे करताले लोकांक तेंच्यांनी जॉबूय प्रोवायड केल्ले इलिटरेट आहले भुरगे तांकां जॉब प्रोवायड केल्ले आनी तेजेरूच आमचें गांव चलतालें की म्हण तेन्ना केन्ना आमची शेतीन हे प्रॉब्लम जावना बागायती केन्ना प्रॉब्लम जावना. आमची जी शेतां जी 2011 जेन्ना मायन्स कॉलॅप्स जाली तेन्ना शेताची जी नाशाडी जाली आज मेरेन शेतां ती पेंडींग आसा आनी सरकाराक सांगता की ह्यान फुडें जर आमच्या गांवचो जर विचार ना जालो जाल्यार येता त्या इलेक्शनाक आमच्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक किंवा विधानसभेच्या इलेक्शनाक सबंद गांव जो आसा हो वोटिंगेक बॉयकॉट करतलो आनी तितून आमी शिरगांवां पिळगांवां बोड्ड्या मयां ह्या गांवांक सुद्दां सांगतले की कोणीच वोटींग करचें न्हू म्हणून. रिसंटली जेन्ना आमची हांगा केळबाईच्या मंडपान जेन्ना मिटींग जाल्या थंय आमी थारयलां की जर सरकार हेजेर कितें एक्शन घेयना इलेक्शना पयलीं जाल्यार सबंद गांव इलेक्शनाचे बॉयकॉट करतले. पयलीं बरें चलतालें डेप्याच्या टायमार जेन्ना ही शिरगांवा कंपनी येयली आनी वेदांता ही कंपनी नाका आसले उद्योग हाडले आनी आमकां कोणाकूच ज्या गांवच्या मुळगांवच्या गांवकाराच्या लोकांक इतरना आनी मानसबागच्या लोकांक सुद्दां इतरना अशी आमची परिस्थिती उरलेली. तशें गोविंद मांद्रेकारान सांगलां ताची म्हाजी सहमती आसा तशें आमचे ग्रामस्थ लोक मुळगांवचे आसा ते कितें उलयतात तेंच्या उतरावर आमी ना. आनी आमचे हे जे केळबाई देवस्थान आसा हे एक जागृत देवस्थान आसा जो कोण ओपनली किंवा हिडनली मायनींग सपोर्ट करता गांवाच्या विरुद्ध तेका ही जी आमची देवी आसा ही शासन करतली हें आमकां खबर आहा. लास्टाक कशा केन्ना जायना तेन्ना मागीर सगळे लोक देवा कडेन वयता पण आमी ऑलरेडी देवाक सांगलेलें आसा तुजो गांव तुजे लोक तुजे सगळे अस्तित्व जर राखून दवरपाक जाय जाल्यार जे कोण विरोध करता तांकां तूं पळय म्हणून हें तिकाय सांगलेलें आसा. पण सगळी शेतांनी जेन्ना माती भरली सगळे म्हाका मिनिस्टर लेवल सगळे हांगासर येयले सगळ्यांनी आश्वासनां दिली आनी जेन्ना आमी शेता कडेन पावले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें ज्या जाग्यार आमची माती गेल्या थंयच आमी कॉम्पेन्सेशन दितले. आमचे आमदार जे आहा चंद्रकांत शेट्टी तेजे कडेन आमची बसून उलोवप जाल्ल्या तेणी आमकां आश्वासन दिलां की आपूण करून घेता पूण आयज पर्यंत तर कांय जावंक ना. तेणी आश्वासन दिलां करता म्हणून पण अजून तेजेर कांय ठोस असो कांय हें ना. जर सरकारान आमचे जे आमी कितें मागणे मांडल्या कंपनी कडेन मांडलेले आसा त्यो जो आमच्यो फुलफील जायना जाल्यार आमचे फुडले स्टेप जे आसा हे फुडले स्टेप आमी येणाऱ्या काळान ठरयतले. वेळ पडल्यार आमकां मायनीर वचून मायन आडोवची पडल्यार कोता येता मायनीर वचून न्हिदचें पडल्यार कोता येता पण आमी फाटीं सरचे ना.